साहित्यिक म्हणल्यार कवी आणि लेखक हे आज समाजाचो आरसो आसा आणि वारंवार ह्या गोष्टीचेर प्रकाश घालत आसा. ताणें म्हणलें न दिसे रवी ते दिसे कवी, ते बरोबर आसा. जेणे वेळाचेर सर्वसामान्य मनशाची विचार करपाची ताकद सोंपता थंयच्यान एका लेखकाचे आणि कवीची विचार करपाची ताकद सुरू जाता. आणि म्हणूनच अशें म्हणलें गेल्लें आसा न दिसे रवी ते दिसे कवी. आणि हेच मनीस ह्या समाजाचो आरसो जावन आसात. ह्या जितलो हो समाजाचो आरसो स्वच्छ आसतलो तितलो हो समाज स्वच्छ उरतलो आणि समाजाची किंवा विकासाची दारां जर आमकां उगडी जर करतले जाल्यार अशे तरेचे आरशाचे आज आमकां अत्यंत गरज आसा. कारण ह्या मनशा भितर एक मनीसपण एक जागृताय करता. आणि हांव सातत्यान म्हणून आयिल्लो आसा की बौद्धीक विकास जर जायत जाल्यार आमचो सगळ्यांचो सर्वांगण विकास आपोआप जातलो. ताचे खातीर आमकां चड प्रयत्न करपाची गरज ना अशें म्हाका ह्या वेळाचेर म्हणचे दिसता. कविता ही आयच्याच काळात कळपाक फुडल्या काळात कळली जाल्यार बरें आसा, तें मागीर पळोवया फुडलो काळ पळयतलो. फ्रेजराची कविता आयच्या काळाची आसा, नव्या भुरग्यांचेर संस्कार करपाची आसा. म्हाका फ्रेजरान हेच सांगलें, हें पुस्तक जरी ताणें बरयलें आसत फ्रेजरान ह्यो कविता गांवांत वचून सादर करच्यो, स्कुलांनी वचून त्यो सादर करच्यो, समाजाच्या वेगवेगळ्या पंचांनी वचून सादर करच्यो. कित्याक नवी पिळगी आज जी वागपाक लागल्या, गाडयो घोडे घेवन दिसाक एक्सिडेंट, कानाक लांब सगळे मर्डर करपाक लागल्या, रस्त्यार अपघात करपाक लागल्या. हाका नवी पिळगी चड जबाबदार आसा. म्हाका कोणेय केलें म्हणून हांव हें स्पश्ट उलयता आनी हांव तो अशें कोणी सांपडलें जाल्यार हांव तांकां आडोवन सांगता आनी हांव गाळी बी घेता. कित्याक हांव संजीव वेरेकार हो तुमच्या खातीर ह्या व्यासपीठाचेर नवो, पूण हांव एक भुमिका घेवपी मनीस. कांय बिळणी म्हज्या हातून डिक्शनरीर ना, जें कितें दिसता तें स्पश्ट सांगता. आनी फ्रेजराच्या मानेस्तांनी म्हाका हो बूक तयार करपाक खूब भारी ते वावुरलेले आसा. तर सर तुमकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जे संस्कार केल्ले ते संस्कार घेवन हांव जेन्ना समाजान वावुरता ते संस्कार म्हाका खूब फायदेशीर ठरल्यात. आनी त्याच खातीर आयज हांव ह्या माचयेर रावन तुमचे मुखार उलोवंक पावला हाचें म्हाका आमचे टिचरीचें देव बरें करूं अशें म्हणपाक दिसता.